दिवची ना रे दिवची ना दिल्लीकरण दिवची ना लोदा गो बॅक लोदा गो बॅक लोदा गो बॅक घेवपाक लागला की जर तुम्ही जर चढ जर करशे जाल्यार तुमकां आमी पळोवन घेतले म्हणून या संदर्भान हांगासर या कारापूर या सरवण गांवच्या लोकांक हांव इतकें सांगूंक सोदतां की एक बरें ब्रीद वाक्य आसा, एक म्हण आसा की जो अन्याय सोंसता तो अन्याय करणाऱ्यापेक्षा चढ गुन्हेगार असता. बरोबर? हे आंदोलन सुरू जावच्या पयलीं तुम्ही कितके लोक फुडें येताले? मोजके. बरोबर काय न्ही? 4-5 जण आसा. म्हणजे म्हाका सरा कडसून कळ्ळा, स्वप्नेश शिर्लेकरा कडसून, बाबा आम्ही फुडाकार घेता आणि हेचेर आम्ही केस घालता, तुमचो फक्त एक मनीस दी आमकां. तो एक मनीस सुद्धा फुडें येवपाक तयार नाशिल्लो. आणि आज कितें जाल्लें आसा, जेन्ना एकटो गांधीजी जेन्ना सत्याग्रह केलो, कोण असलो? एकटोच असलो. बरोबर? जशे जशे त्याचे विचार की आमकां या इंग्रजांच्या जोखडांसून जर तर आमकां कितें करपाक जाय, मुक्त करपाक जाय जाल्यार पयलो फुडाकार म्हाकाच घेवचो पडटलो, अशें गांधीजीक दिसलें. बरोबर? आणि त्या बरोबर त्या विचाराचेर संबंध भारतभर कशी क्रांती जाली हे आमी इतिहासान वाचता. आमचे जाणटे आजे पणजे त्या हितून सामील झाले. आणि आयज हांगासरले हे चित्र पळयल्या बरोबर आमच्या बाप विश्वजीत राणेंक नीट पडनासतली. अरे काल पयर पर्यंत एकटो मनीस माझ्या विरोधान उबो रावनाशिल्लो, आयज ही एक वज्रमूठ जाल्ली आसा. वज्रमूठ जाल्ली आसा. सगळे एकटावता आणि अशाच या गावच्या युवकांकूय हांव सांगूंक सोदतां, तुम्ही जर अशेच जर एकटवले, आपली शक्ती एकता ही या राजकारण्यांक दाखयली, म्हाका दिसता जे कितें आयज आमी पळयता बाब विश्वजीत राण्याच्या बाबतीन, सुखी ना रे तो, सुखी ना तो. मनशाच्या बॉडी लँग्वेज वयल्यान कळटा, कळ्ळें न्ही? सुखी ना. अनेक हितून ग्रासलेलो आसा तो. तुम्ही ताका आमच्या पेक्षा चड पळयला आसतलो. कसो टुणटुणीत आसलो, सामको हें आशिल्लो, राजबिंड कसो दिसतालो, गुडगुडीत दिसतालो. बरोबर काय ना? बरें सामकें हें सामको सेक्सी. बरोबर? आयज परिस्थिती पळय तेची, पळया परिस्थिती पळया तिची. हे आसा न्ही आमची ही शांतादुर्गा, आमच्यो ग्रामदेवता, आमच्या राखणदार, हेंकां माफ करचें ना. अरे बाबा, को भुरगीं कितकी राय? एक काय दोन रे बाबा? दोन.
कितें हे सगळे जे करता तुम्ही जे पळय काय न्ही हे कोणा खातीर कोणा खातीर रे बाबा अरे हे जे कितें माया तू कमयता न्हू खंय तरी थांब रे बाबा थांब आणि या गरीबाचे आशीर्वाद घे तुवें कितें कर्मां केल्ली आसा ती धुवून वतली याचे आशीर्वाद घेतले जाल्यार हे पापयानो तुका कशें समजना रे कशें समजना आ आज पहिला तुम्ही इराण इस्रायल आणि अमेरिका लक्षात घ्या इराण हो सदांच आमच्या भारताबरोबर आसा भारत देशाबरोबर रशिया आमच्या बरोबर आसा हे तुमकां आयज गॅसाक लावून कितें त्रास जाता ते कळ्ळें तुमकां जर तर इराणा कडेन जर आमचे आसा आमचो मोदी आसा मोदीन वांकडेपण केलें तेजे कडेन तरी कितें म्हटलें इराणान इंडियेचे लोक बरे म्हणून हे सगळे कितें डिझल हे आसा ते आमी कितें करता हे लोकां खातीर तुमच्या खातीर सोदता तेच्यान अशें करपाक जातालें कितें करपाक जातालें तुमच्या सरकारान आमचो येदो व्हडलो लिडर मेलो पूण ताचो दुखवटो व्यक्त करूंक ना म्हणून आमी तुमकां कांयच दिना अशें केलें तेंच्यांनी ना आयज पासून आमकां जावं डेली मेळटा ते आतां 2-2 दिसांनी 3-3 दिसांनी मेळटा पळय काय न्हू आनी सदांच लक्षांत दवरा एकूच लक्षांत दवरा की या इराणाच्या बाबतीत एक वोट कसो असता हो इराणान दाखोवन दिलो 2 व्हडली राष्ट्रां अमेरिका जाका कोण हरोवंक शकनासलो त्याच्या जे कितें तेजे मिसायल येता तेचेर हें करूंक शकनाशिल्लो परंतु कितें केलें सांग पळयात आपल्या एकवटाच्या जोराचेर इराणान अमेरिकेची मिसायल ती उडयली तुका खबर आसा हे आमकां एग्जाम्पल सगळ्या मनुष्य जातीक एग्जाम्पल आसा इराणा कडसून अमेरिकेचे इस्रायलचे लोक जे कितें बॉम्ब बी पडटले म्हणून कित्याक रावता भितर हेतून रावता हा भुयारांनी रावता पूण इराणाचे पळयला तुमी ते रस्त्यार अशे उगडे फिरता बरोबर बाबा तुम्ही चॅनलवाले आसा पळयला आसतले आमी न्यूज एका कितें म्हणटा एक वोट आणि राष्ट्रप्रेम राष्ट्राविषयी आशिल्ली त्यांची मेले गेले म्हणटा ते 168 त्यांच्या भुरग्यांक उडयले अमेरिकेन आनी इस्रायलान ही हे कितें माणुसकी ना हांगा सेम या विश्वजीत राणे ही माणुसकी आसा सेम इस्रायल आणि अमेरिका जे कितें करता तें जे कृत्य आसा ओ बाब विश्वजीत राणे हांगासर करून करता सेम तो विचार करिना विचार की बाबा हे लोकांचे हांगासर सगळे आयल्या नंतर या गावाचे कितें जातले हे तो विचार करिना पण एका बी शिक्षा करपाक नाका भू शिकोवपाक नाका जे कोण मारतले इतिहास पळया फाटलो रामायण पळया महाभारत पळया जे कोण सगळे हे असले एका सतायताले त्यांचे फुडें कितें जालें आणि तीच गत आसा ही बाब विश्वजीत राणेची आणि बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमची जातली अरे बाबा तुझ्या लोकां खातीर तू तुझ्या हितून हे जाता म्हणून 39 हे तू रद्द करता आ आणि बाकीच्या गावचे हांगासरले बाकीच्या गोंयचे लोक कोण रे बाबा हे कित्याक रद्द जायना हो माझा प्रश्न आसा हांगा जमलेले सगळ्यांकडे मागता की आम्ही जो प्रोटेस्ट सुरू केल्लो गेल्या संडे तो कंटिन्यू दवरला तो आमच्या ह्या बायलांनी आणि ह्या भुरग्यांनी सो पहिल्यान पयलीं सगळ्यांनी ताळयो मारून तांकां खूब प्रोत्साहन दिलें कित्याक आमचे सगळे सहकार्य जे आसा म्हणजे 90% आमचो प्रोटेस्ट जो आसा हो आमच्या बायलांनी फुडें व्हेल्लेलो आसा सो हांव मना काळजांसून तांकां नमस्कार करता आणि ही जी ताकद जावन आसा ही आमची मेन ताकद आसा आमची बायलां कारण आमचो हो इशू जो सुरू जाल्लो हो आमच्या ह्या प्रोजेक्टा खातीर जाल्लो आणि ह्या प्रोजेक्टान हांवें 2 मूलभूत गोश्टींचेर उलयल्लो पयलीं उलयलो आतां उलयता की लायट आनी उदक हे आमकां म्हणजे शॉर्टेज जावपाच्या येणाऱ्या काळान आणि हितून आमची जर सफर जातले तर ती आमची जी लेडीज आनी आमची जी घरची बायलां आवय भयण जी आसा पळय तांकां पयलीं ती लोक पयलीं सफर जातली कित्याक ती घरान आसता आमी कामां खातीर आमी पोटा फाटल्यान वयता आमच्या
सो आयज हे सगळें जाणून तेंच्यांनी ह्या प्रोटेस्टाक मना काळजांसून तेंच्यांनी सपोर्ट केला. सो परत एकदा हांव म्हणटा की सगळ्यांनी ताळयो मारून तेंच्या खातीर परत सपोर्ट दिवचो. आनी एक हांव आमच्या देवीच्या नांवान स्लोगन दिवंक सोदता, शांतादुर्गा माता की, शांतादुर्गा माता की. सो हो जो आमचो शांतादुर्गेचो आशिर्वाद आसा हो सदैव आमच्या फाटल्यान आसा आनी ह्याच आशिर्वादान आमी न भिता फुडें सरलेले आसा. सो हे आमी अशेंच फुडें सरतले आनी जे कितें अरिश्ट आमच्या गांवांत येवंक सोदता ती आमी केन्नाच येवंक दिवची ना. प्रोटेस्ट कितले दीस चलता तितलो दीस चलो न्ही, आमी रेडी आसा. माझे नाव स्क्वॉड्रन लीडर डॉक्टर स्वप्नील सालेलकर. हांव एक रिटायर्ड एअरफोर्स मेडिकल ऑफिसर. जशें आमी डिफेन्सान फौजीक म्हणटा कितें एकदां फौजी इज ऑलवेज फौजी. आनी आमकां शिकयल्लेलें आसा की देशा खातीर ह्या धरती माते खातीर ज्या मरण बसून येयल्यार ते गर्वाचें आसा. एक मॅसेज दिवपाक सोदता हांव हो फौजी की हे देशा खातीर जान दिवपाची शक्यता आसा आमची. तशेंच ह्या गोव्याच्या भुमी खातीर पण आमी जान दिवपाक रेडी आसा. आमी फाटीं सरचे ना जो पर्यंत आमचो गांव आमी वाचोवची ना तो पर्यंत. हो एक क्लियर मॅसेज दिता हांव जे इनवॉल्व आसा तांकां. हे फौजीचो मॅसेज आसा की आमचो 8 दीस जाले आयज प्रोटेस्ट जाल्लेले आसा. आमकां गोव्या भरसून कितलेशेच एक्टिविस्ट आनी लोकांनी सपोर्ट केल्ले आसा. 2000+ लोकांनी अजून पर्यंत आमकां सपोर्ट केल्लेले आसा. हे सगळ्यांचे एकूच हे आमकां कित्याक सपोर्ट करता, तांकां प्रेम आसा ह्या गोव्याचेर. हे गांव वाचोवंक जाय त्या खातीर, गांवाचें पर्यावरण एनवायरमेंट हे वाचोवंक जाय त्या खातीर तांकां प्रेम आसा. तांकां गोव्याचे भुरग्यांचें फ्युचर बरें उरोवंक जाय म्हणून प्रेम आसा, तांकां लव आसा. सो तुमचे जे हवस आसा पयशांक खातीर जावं आनी कसली हवस आसा ती मातशी सायड काडून दवरा आनी गोवा वाचोवपा खातीर मातशें फुडें सरा. जे तुमची बॅगां जी घेवपाची पद्दत आसता ना ती बंद करूंक जाय. हे लोक जे आज उठलेले आसा, एक जाल्लेले आसा, ते गांव वाचोवपा खातीर, हे पर्यावरण वाचोवपा खातीर, आनी हे कशेंच आंदोलन बंद पडचें ना. आतां 2000 लोक एकटे जाल्लेले आसा. आमकां आनीक चड वेळ बसपाक हें करूं नाका. 2000चे 20,000 केन्ना जातले ते सांगूं शकना. आयज आमी हांगा बसला, फाल्यां आमी बिचोले जावं आझाद मैदाना पर्यंत बसून पावतले. हांव आमचे 4th पिलरांक सांगूंक सोदता की जेंच्यांनी आमकां आतां सपोर्ट केला आनी जे आमकां तांकां प्रेशरायज करून तांकां थोड्यांक दवरलेले आहा जे आमची न्यूज लोकां पर्यंत पावपाची ना. हांव तेंचे कडेन एकूच मागता की तेंच्यांनी आमकां फूल सपोर्ट करचो आनी आमचो जो हो प्रोटेस्ट चालू आहा तो गोंयभर हो देशभर पावोवपाचो. कारण एकूच कितें की ही जी बिल्डर लॉबीची जी आहा हांगा आमचेर हुकुमशाही चालू आहा हांगा आमच्या कारापुरान ती बंद जावची. आमची पंचायत जी तांकां NOC दिता विदावट गांवांक तेंच्यांनी कांयच इनवॉल्वमेंट दाखले नासतना तांकां डायरेक्ट तांकां NOC दिला ती लोकां पर्यंत पावोवंक जाय. हे तुमचोच एक 4th पिलर आमचो स्तंभ आहा जो तो तेंच्या पर्यंत पावोवंक शकता लोकां पर्यंत. हांव तुमचे कडेन एकूच मागता, ना तुमी कोणाच्या दबावान येवन ना कसलेच कारण आमचो ही न्यूज तुमी तेंच्या पर्यंत पावोवंक जाय. 3 दीस जाले, हो 3रो दीस म्हाजो. हे गांवांक हे आमची जी लोक बसल्यात गांवचें रक्षण करपा खातीर, त्या लोकां खातीर हांव म्हाजें जें कितें आसा तें श्रमदान हांगा करता. काल आमी एक वाटेश्वर देवा सांगणी घातली, फक्त एक 2 कडेन उरलेले. आयज कणकेश्वरा सांगणी घातली. मागीर जो प्रोजेक्ट आतां आमी हेंचेच आयकताले, हांगा येवन बसतात, जे कोण सांगतात ते आमकां सांग्यार पर्यंत न्यूज तितले आयकताले. प्रत्यक्षाक आमी कांयच पळोवंक नासले. जेन्ना आमी थंय वयर गेले, आमी गेल्ले फक्त सांगणी करपाक, देवाक जागृत करपाक गेल्ले. थंय पळयत जाल्यार एक गोंय दुसरे प्रमाणे गोंयच जाल्ल्या भशेन दिश्टी पडटा. आमच्या आयज रस्त्याक कितलेय कडेन डांबर ना, खंय खंय तरी खणलेले आहा, पूण थंय रस्ते इतले चकचकीत केल्ले आसा
हो पयसो खंयचो आनी हें आमकां कित्याक आतां आमी एक कडेन वर्धापन दिना गेल्ले येता येता आसतना असो तकल्या विचार आयले तें प्रत्येक कडेन गाडयेर 4,000 घातलेले आमी चालले गाय 4,000 म्हळ्यार कितें थंबा राण्या घराण्या तो लक्की नंबर वचत ते राण्या नांवां गाकुवेदाचे कमिटी मेंबर्स फाटले 1 वर्साच्यान आमचे गाकुवेद ह्या मुवमेंटाचो आढावो घेता आणि हे सगळे आढावो घेतल्या नंतर आमकां कळ्ळें की बरेचशे आमच्या समाजाचे जे लोक आसा ते ह्या तेंच्यो जमनी ह्या प्रोजेक्टाक लागून अफेक्ट जाल्ले आसा आनी हांव आयच्या ह्या प्लॅटफॉर्मार रावन सांगपाक सोदतां फाटले 1000 वर्सां पयलीं जे मूळ निवासी आसले तेंच्यांनी ह्या पठाराचो आदार धरून गांव वसयल्लो तळयो शेतां कसयल्लीं आयज कोण तरी लोदा येयलो आनी त्यो तळयो ही शेतां आनी हो आमचो गांव उद्ध्वस्त जालो अशें आमी जावपाक दिवचे ना आमी गाकुवेदाची टीम जी आसा ती गांवांनी वचोन आमच्या लोकांक उलो मारतले आनी आयज जे आमचे कारापूर सारकिल्ल्या गांवांत आमचे बांदव जे आसा तांकां वचोन तेंको दितले गरज पडली ह्यान फुडें जेन्ना कारापूरचे लोक आपलो गांव वाचोवपाक जी पावलां मारतले त्या पावलांचेर आमी तेंच्या बरोबर उबे आसतले गांवचे तशेंच भायले आनी प्रिंट मिडियाक हांव नमस्कार करता गेली 8 दीस कारापूर गांवचे जे ग्रामस्थ आसात ते प्रोटेस्टा बशिल्ले आसात सादारण हो प्रोटेस्ट कित्याक आसा ते तुमकां खबर आसा की 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जी जमीन ह्या गांवची आसा ती तांच्यांनी एक्वायर्ड केल्ली आसा ह्या शेतकऱ्यांक कन्सिडर न करतात आनी तिवूय बी जबरदस्तीन केल्ली आसा 2 वर्सां पयलीं फेन्सिंग घालून तांकां तेंच्यांनी भायर दवरलेले आसात गेल्या 1.5 वर्सां पासून ते आपल्या मामलेदार कलेक्टर वेगवेगळे हितून मिनिस्टर पर्यंत ते वचून सांगून आयले पत्र वेव्हार केलो पूण तांकां आयकले ना शेवटी ह्या ग्रामस्थांनी विचार केलो की आतां 1-2 स्टेप जावन आयकना म्हणून ते आज प्रोटेस्टा बशिल्ले आसात गेली 7 दीस ते 8 दीस आज 8वो दीस ते प्रोटेस्टा बशिल्ले आसा भावानो हो गांव जो आसा शांत आनी सोबीत सुंदर गांव आसात हांगासर लोकांची शेतां भाटां कुळागरां आसात आनी ती शेतां भाटां कुळागरां आनी तेंची जमीन जी आसा ती फुडल्या पिळगे खातीर उरपाक जाय म्हणून ते आज हांगा प्रोटेस्टा बशिल्ले आसात ह्या गांवांतली कॅरींग कॅपेसिटी किंवा हांगासरली नॅचरल रिसोर्सीस आसात म्हणजे उदक आसात शेतां आसा भाटां आसा न्हंय आसात ताचो न विचार करतात ही जमीन भायल्या भायर ही लोडा कंपनी दिल्ली आसात आनी ही लोडा कंपनी ही दिल्ली बेज आशिल्ल्या कारणान ते 10 ते 12 हजार लोक हांगासर हाडून सेटअप करपाचे आसतात आनी तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर हे आमचे कडेन गोंयकारांक दिवपाक जावचें नात आनी ताका लागून मोठ्या प्रमाणात हांगा मेस जातले म्हणून आमी हे गांवचे लोक विरोध करतात सादारणशे 299 इतले ते फ्लॅट्स करपाचे आसात त्याच बरोबर 1,700 हांगा बंगलोज येवपाचे आसात येदे व्हडले हांगा प्रचंड मोठी एक सिटी जावपाची आसा आनी ह्या ल्हानशा गांवांत जे 3-4 हजार लोक रावणारे हे ना नपयत जातले हाजेर इकॉलॉजिकल इम्बॅलन्स जातले सामाजीक इम्बॅलन्स जातले कल्चरल इम्बॅलन्स जातले आनी हांगासरल्या लोकांचे जे राहणीमान आसा कल्चर आसा ते नश्ट जावपाचो भंय आसा म्हणून आमी गावडा कुणीवेली धनगर फेडरेशन तर्फे आमचो अध्यक्ष त्याच बरोबर आमचे सेक्रेटरी हर्षा बाकीचे हेर पदाधिकारी आज हांगा आयिल्ले आसात की ह्या कारापूरच्या सवर्ण गांवच्या लोकांक आमचो सपोर्ट करपा खातीर ज्या टायमार तांकां कितें फाटल्या फावट जेन्ना तेंचे प्रसंग आयलो त्या वेळार आमी हांगा तेंचे बरोबर आयिल्ले पण हो जो विशय आसा हो आमचो जो ह्या हांगासरल्या गांवांच्या लोकांचेर अत्याचार जाता तेजी जल्मी एकठांय केला हो विशय आमी फेडरेशन तर्फे गोंयभर पावयतले आनी त्या गांवभरच्या लोकांक एकठांय करून ह्या गांवच्या लोकांच्या सपोर्टा खातीर आमी येवपा खातीर तांकां मदत करतले आमी ज्या लोकांनी लढो दिलो हांगा चिमला लोकांनी लढो दिलो आज बाकीच्या बेतोडे गांवच्या लोकांनी लढो दिलो तसोच आज कारापूरचे लोक लढो दितात त्या लढ्याकूय बी आमी सामील जावन हो आंदोलन हे जे कारापूरच्या लोकांनी जे आंदोलन सुरू केलां ताका पूर्ण सपोर्ट करून हो खंयचेच परिस्थितीन हो हांगासर लोडा प्रोजेक्ट जावचो ना ही आमी जबाबदारी घेतले आनी कसोच जावपाक दिवचे ना तरी आसतना आमी सरकारा कडेन विनंती करतात की ह्या लोकांचेर तुमी अन्याय करूं नाकात तेंच्यांनी सांगलां की आमकां असले प्रोजेक्ट नाका म्हणून ह्या लोकशाही प्रमाणे तुम्ही हे लोकांचे आयकचेच पडटले आणि
जर आयकले ना जाल्यार आमी तेजो पॉलिटिकल मुवमेंट करून तुमचें कितें करपाचें तें हेजे फुडें करीतले आमी शेवटचें सांगपाक येयला. इतलें सांगून देव बरें कर. 70च्या सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता, एकदा जर तर तांकां आमी प्रोत्साहन दिलें हो प्रकल्प हाडपा खातीर, हांगासर कॅसिनो आनी आनीक कितें कसले कसले वेशा वेवसाय सुरू जातले हें आमच्यांनी सांगपाक जावचें ना, आनी आमी तें अडोवपाक शकचे ना. हे लक्षात धरा तुम्ही. फुडें फुडें हे जे कांय जे आमचे राजकारणी उठलेले आसा, ही आमची गोंयची संस्कृती नश्ट करून हे दिल्लीकरांक हे जे कोण व्हडले व्हडले बिल्डर जे आसा तांकां हे करून हांगासर हेंचे कडेन घाणाम दवरून आमची संस्कृती नश्ट करपाचो हो हेंचो प्रयत्न आसा. तेन्ना हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक, विश्वजीत राणेक आणि त्याच बरोबर ह्या भागाचे MLA जे आसा आदरणीय प्रमेश शेख हांगे सांगूंक करता की वेळीच सावध जाया, सावध जाया. आयज आख्ख्या गोंयान एक क्रांतीची लाट जी आसा ही येवपाक लागलेली आसा, आणि हाचो जेन्ना प्रलय जातलो तेन्ना हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता, तुमी जे आसा हांगासर उरपाक ना. 39A याच्या अंतर्गत जवळजवळ 15 आमदारांनी चेंज ऑफ झोन मागलेलो आसा. आमी 39A वय राखपा खातीर आमी प्रयत्न करता, आणि हेचेर भासाभास जावची, हे 20 पास जावचे म्हणून जस्टिस फेर्दिन रिवेलोन मागिल्ले. परंतु हे अंदाजपत्रका खातीर बजेटाचे जे हे आसले ते सुद्धा तुम्ही गुंडाळले. कारण कितें हांव सांगूंक सोदता सरकाराक, अरे तुमचे कडेन धाडस ना, धाडस ना लोकांक फेस करपाक. म्हणून या सरकाराक अधिक करून डॉक्टर प्रमोद सावंत वा विश्वजीत राणे हांकां हांव एक आव्हान करता. कायदेशीर बाब कितें आसा ती आमी पळयतलेच. हो लढो जो आसा जसो आमी चिबलकारांनी 2 स्तराचेर व्हेल्लो, लिगल बॅटल आणि ग्राउंड बॅटल. हांगासर आयज 8 दिसांक जवळजवळ 2000च्या वयर हांगासरले स्थानिक लोक सोडून हांगा भेट दिल्ली आसा. जशें डॉक्टरान म्हटलां तेन्ना हो आंकडो आनी कितको जाय तो सांगपाक जावचो ना. तूं जर समजता हांवें म्हटलेलें 39A लागून की हेणी बाबा विश्वजीत राणे, अरे बाबा तू आख्ख्या गोंयचो मंत्री मरे, TCP मिनिस्टर, पूण तूं असो वागता की जसो की तूं फक्त 70चो तें आसा म्हणून. तशें जर आसा जाल्यार 70 जो हे आसा हो तालुका आसा तो सरकाराक सांग एक युनियन टेरिटरी म्हणून डिक्लेअर कर म्हणून, आणि तूच जा हांगासरलो मुख्यमंत्री. आता तू नंबर 2चेर आसा न्ही, समजा नंबर 1चेर वच मरे. तुम्ही पळयतात GNH.